चिंचणी एंजल्स आणि ब्लॅक एरोज टीमेन गोवा 7 फुटबॉल प्रीमियर लीगान जय सोडले। आंबेली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान सोमारा राती जाल्ले बायलांच्या ग्रुपान चिंचणी एंजल्सान यूरो कनेक्शनाक 2-0 मानले। वेलिनी फर्नांडिस आणि नमिता गोवेकरान एक गोल मारलो। दुसऱ्या मॅचीन अन्सिबा वाजाचे हॅट्रिकाचे नेटार ब्लॅक एरोजान रॉयल बिल्डर्सांक 3-0 धाडायले। आमी आंबेली GSPL हाडपाक चिंतले कित्याक एवरी इयर एक विलेजीन GSPL 7 वयतले। आमी फर्स्ट एडिशन फातोर्डा हे मारगांव केले आनी आमकां भरपूर सक्सेस मेळ्ळो फर्स्ट एडिशन। आयज आमी आंबेली हाडला सेकंड एडिशन आनी आमी पळयलां कितलो लोक हांगासर येता पळय तो। फर्स्ट टायम गर्ल्स वुमन्स आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला, तांकां फेस्टिवल केल्ले आसा, एक प्लॅटफॉर्म दिला तांकां बरे प्लेयर वयर सरपाक। वुमन्सांक प्लॅटफॉर्म खूंय आसना, GFN एक लीग ऑर्गनायज केली आनीक म्हाका दिसता ताच्या फुडल्यान कांयच आसूंक ना। आमी सुरवात केला ह्या चेडवांक प्लॅटफॉर्म दिवपाक। आणि आता बुलेटिन सोंपोवचे पयलीं पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। कांय गोंयकार भुरग्यांनी गोंयांत विगन इंडिया मुवमेंट सुरू केला। नो टू लेदर, नो टू डेरी आणि बाकीचे गजालींची तांणी जागृताय केल्या। Wall painting as part of the Vegan India movement. It's an initiative, a pan-India initiative which has been taken up by 50 cities across India to create awareness about animal rights and veganism. Now what is veganism? Veganism is basically a lifestyle where we aim to educate people about how that we shouldn't be using animals for food, for entertainment, for testing, for clothing, for religious reasons, for any reasons, because we believe that animals are not property but they are sentient beings who are capable of complex emotions like joy, sorrow, pain, just like us. Like, you know, animals value their lives just as much as we value our own. सरकारान फेमा कमिटी स्क्रॅप करची आणि जे गोंयकार आखाती देशांनी आसात तांकां आपल्या प्रॉपर्टींची कामां कसलीच NOC नासतना जाग्यार घालूंक दिवची म्हूण आप मागता। तांचे शिष्टमंडळ कायदो मंत्री फ्रांसिसाक मेळ्ळे। सिटीजन ऑफ इंडिया जे गोंयच्या ओरिजिनाचे भायर आसता आनी तांकां हांगा प्रॉपर्टी आपल्या आवय बापायची जावं जाणट्याची कोणाची मेळ्ळ्या लीगल हेरिटन्सून ती ट्रान्सफर करपाक जावं नवी विकती घेवपाक त्रास जाता, त्या संबंधान आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी जी सरकारान फेमा कमिटी म्हणून घडयल्या ती फेमा कमिटी NOC मागता। ह्या मनशांनी जो आपली ट्रान्सफर करूंक सोदता तांच्यांनी NOC घेवची पडटा फेमा कडल्यान, आनी ही फेमा कमिटी फॉर लास्ट 2 years इज नॉट एट ऑल इन एक्झिस्टन्स, दे हॅव नेवर मेट।
So today we have submitted a representation to our law minister, who is also the Francis D'Souza, asking and requesting him to remove this committee or scrap this committee and enable all OCIs to deal with their properties in a easy manner. हे आमचे जे भायर लोक असतात ते 15 दिसांक सुटी काढून आपल्या फॅमिलीक मेळोंक येतात जावं आपले कितें कामां करूंक येतात, तांकां वयर सकयल धांवचें पडटा ही NOC घेवपा खातीर, आनी ही कमिटीत नासलेल्या कारणान तांकां NOC मेळना आनी तांच्यो प्रॉपर्टी ट्रान्सफर जावपाक प्रॉब्लेम जाता. कामोर्ली पंचायतीन नव्या वास्तूत एंट्री मारली. आदलो आमदार किरण कांदोळकारान नव्या पंचायत घराचे उक्तावण केले. कोमनिदातीचो किंवा गांवकारांचो आभारी आसा. गांवकारांनी जनरल बॉडी मिटींग घेवन ग्राउंडान आनी पंचायत घराक जे सातेरी देवळाच्या तोंडा मुखार शाळेच्या तोंडा मुखार शाळेच्या तोंडा मुखार जो जागो आहा हो पंचायत घरा पासत तेंच्यांनी दिल्ल्याच भितर जाल्लो, कारण तेंच्यांनी आपली जनरल बॉडी मिटिंगेक घेतलेले. तशेंच हावजींग बोर्डान जो ग्राउंडान जागो दवरलेलो आहा तोय दिल्लो. टेनंटूय सगळे एग्री आसले, टेनंटांनी कांय म्हणूंक नासले. 2 जाण जे टेनंट लागलेले आहा ते एग्री आसले, पूण थोडेशे कायदे असे आहा की ते दिले तरी गव्हर्मेंटाक घेवंक मेळना. कोमनिदात लँड जे आसता ते 100 कोशीन जरी दिले जाल्यारूय ते सरकार आपूण तेजेर घेवन बांदकाम करपाक शकना. सरकार आपल्याक घेवंक शकता, पूण जेन्ना सरकाराचो पयसो तितून लागता, 1 रुपया सुद्दां जर मोडटलो जाल्यार तो कायदेशीर आसता, हिशोबाक आसता, ऑडिट जाता सगळ्याचे, आनी ते घेवपाक शकना. ह्या कारणाक लागून खंय तरी अडोन उरले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.